अमित पाटकार कितें करतलो ताजें इंटेन्शन कितें हाची चर्चा राजकीय निरीक्षकां मदीं चलता. अमित पाटकाराक पेल्यान काडून अचकीत गिरीश चोडणकरा हाडलो आनी दर्यांतल्यान भायर पळय नुस्तें काडटात तें फडफडटा तशे तरेचो अमित आतां आमकां दिश्टी पडटा. पूण ताजें इंटेन्शन ताणें 1-2 मुलाखती दिल्ल्यो आसात पूण ताजें इंटेन्शन अजून क्लियर जावंक ना. आमी आज पळोवया. आज तो म्हजे मुखार बसला आनी ताणें म्हाका सांगलां आय एम गोइंग टू ओपन अप. सो आज आमकांय क्युरियोसिटी आहा तो प्रश्नाची जापो कशें दितलो, तो कितें सांगतलो, ताची फुडली वाट कितें हें तो आज सांगतलो काय कितें. अमित भाई तुका आमच्या स्टुडियोन हांव येवकार दिता. नमस्कार. म्हाका सांग आज अमित पाटकार खंय आसा? अमित पाटकार तुमच्या मुखार म्हजे मुखार आसता बरोबर आहा रे. हे सामकें खरें. पूण तो काँग्रेसीन आहा काँग्रेसीन ना ताजें इंटेन्शन कितें तो इलेक्शन उबो रावता पळय. हांव तुका जेन्ना प्रश्न करता इंटेन्शन इज व्हेरी क्लियर. आणि गेल्ली 4 वर्सां जर तुम्ही पळयत आणि द वे वी हॅव वर्कड इंटेन्शन एकूच बीजेपीक हरोवपाचें आणि बीजेपीक एफोर्ट घरा धाडपाचें. तुमी तुमचे कडेन शक्य ना. हांव तुका सारकें डायरेक्ट सांगता बीजेपी परत जिखून आयली. तुम्ही ज्या पद्दतीन झगडटात, तुम्ही फाटल्यान कारस्थान करतात, तुका ज्या पद्दतीन काडला, तुजे पळय जे पळय कितें फाटीराखी आशिल्ली तेज्या पद्दतीन उलयतात. तूं फक्त कॅमेरा मुखार बीजेपी हरोवपाची गजाल उलयता पूण तुमचें इंटेन्शन अशें क्लियर दिसती पडटा. कॅमेरा मुखार न्ही, कॅमेरा मुखारूय उलयता, जाहीर सभेनूय उलयता आनी म्हाका दिसता गेल्ले 4 वर्सां आमी तें दाखोवनूय दिलां. बिकॉज प्लीज अंडरस्टँड जर तर आमी हिस्ट्रीन वचत जाल्यार अशा वेळाचेर म्हाका अध्यक्ष केलो ज्या वेळाचेर 2 डिफेक्शनां जालीं. गोंयच्या जनतेक काँग्रेसीचेर विश्वास गेल्लो कित्याक काँग्रेस वर्कर्स, काँग्रेस सिंपथायझर्स, काँग्रेस वोटर्स वर अपसेट की काँग्रेसीन जिखून येता आनी थंय वता म्हणून. फंडामेंटली मेन इशू कितें आशिल्लो? फंडामेंटली द मेन इशू वॉज की आयडियोलॉजी. सी टुडे राजकारण पॉलिटिक्स सगळें मान्य पूण आज जर आमी बारीकसाणेन जर वचत जाल्यार ही लढाई कसली? दिस इज अ आयडियोलॉजिकल बॅटल. देर आर 2 आयडियोलॉजीज. एक बीजेपीची आयडियोलॉजी जे साम दाम दंड भेद कोणाकूय हाड कोणीय चलता ताजो बॅकग्राऊंड कितें आसूं पूण आमकां सत्तेर येवपाक जाय. तुम्ही हे करू ना. तुमची ते ओडटात काँग्रेस आसतना काँग्रेसीन ज्या पद्दतीन लोकांक दिगंबर कामतीक तुम्ही घेतलो ना. दिगंबर कामत पयलीं सांगतालो मरे आपूण खाकी चेड्डी घालून RSS म्हणून तरी तुम्ही ताका घेतलो. संकल्प आमोणकर रवी नायकाक काडून तुम्ही ताका घेतलो. तुम्ही ज्या पद्दतीन काँग्रेस चलयताले ती आयच्या बीजेपी परत पास्ट. बीजेपीक थोडी तरी आयडियोलॉजी आहा न्ही पूण काँग्रेस बीजेपी तुमच्या लोकांक भितर घेवन तांकां सारखे बडी मारून मारून जाग्यार हाडटा. तुम्ही तेंय करनात. न्ही काँग्रेस पार्टीन अशें राजकारण केन्नाच केलें ना. आज प्रत्येक सामान्य मनीस न्ही फक्त हायवे बांदले आनी ब्रिज बांदले हाजो डेव्हलपमेंट म्हणना. आज तुम्ही गांवांत इंटेन्शनली आपयला म्हणजे इंटेन्शन इज व्हेरी क्लियर. खंय आसा न्ही अमित पाटकार जो आसा हो गेल्ली 4 वर्सां जर तुम्ही पळयत जाल्यार हो गोंयकारां लागून लढटा. आतां ज्या पद्दतीन हें सगळें जालें हांवें फाटल्या मुलाखतीनूय सांगलां की आय हॅव पुट सर्टन क्वेश्चन्स वीच आन्सर आय एम वेटिंग फ्रॉम द हायकमांड. हांगा गोंयचे आमचे जे सिनियर लिडर्स आसात तांचे कडेन हांव उलयलो. सो मेनी पीपल आर अपसेट विथ द वे इट इज डन. सी काँग्रेस पार्टी आमी म्हणटा डेमोक्रेटीक वे फंक्शन जाता. कारण कितें? फेलियर जालो काय परफॉर्मन्स आपल्याक 6 महिने उरले. 6 महिने तरी असेंब्ली इलेक्शन मेरेन तरी दवरपाचो. न्ही हांव तशें म्हणना. सी एनी पोस्ट इन पॉलिटिक्स इज नॉट परमनंट बट देर कुड हॅव बीन अ मच बेटर स्मुदर वे. आतां इतले कितें जाता एक अध्यक्षाचेर जेन्ना अशे तरेन जेन्ना तुका ताणी इन्सल्ट केलो, तुका न सांगता गिरीश चोडणकर हाडलो, तुका खंयचेच तुजें रिहॅबिलिटेशन करूं ना. तुका अक्षरशः काडून पेल्यान दवरतात पळय तसो काडून अळंग उखल्लो तुका पेल्यान दवरलो तरी तूं अजून तुझे इंटेन्शन क्लियर सांगना. तूं म्हणटा हायकमांडाक प्रश्न केला. हायकमांडाक आनी कितें प्रश्न करपाचे? हायकमांड चुकलो. सगळे लोक म्हणटात कितलेशे सामान्य लोकांनी ती अडक व्यक्त केल्या. पॉलिटिकल ऑब्झर्वर रागार जाल्यात. कितलेशा लोकांनी निषेध व्यक्त केला कार्यकर्त्यांनी. एक्झॅक्टली जेन्ना सेंटिमेंट आता तुम्ही सारखे उलयले की हे सगळे गोंयचे सेंटिमेंट इज अपसेट विथ द वे इट इज डन. तूं मोमेंटम जेन्ना अशे वेळार
राजकारण म्हळ्यार कितें? राजकारण म्हळ्यार अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवप. बीजेपीन किल्ल्या अन्याया विरुद्ध आवाज उठयतालो, आतां तुजेर अन्याय जाला, आवाज उठय. आवाज उठयतात न्ही, खंय रे आवाज तूं उठयता? कितें तूं आसा, आतां म्हणटा की आवाज प्रश्न उठयता केल्यार म्हणल्यार ते it is तुका- आतां ते फक्त अमित पाटकराक कॅर करनात, न्ही, ते एकटो कॅर करनात. अमित- तुका गिरीश चोडणकर मिटिंगे आपयना, तर तुमचो माणिकराव ठाकरे एक जाप काडना, हायकमांडान एक शब्द उलोवन तुवें जे कितें प्रश्न केल्यात ताका तुका जापो मेळनात. सो आय विल वेट फॉर सी कितें जाता. You are waiting for कितें? आय एम मे बी अनदर 15-20 days विल वेट, बिकॉज सी इट इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ मी अलोन. देर आर थाउजंड्स ऑफ वर्कर्स, देर आर सो मेनी लीडर्स इन इच कॉन्स्टिट्युएन्सी जे आमी ग्रासरूटांतल्यान तयार केले. हो प्रश्न तांचो आसा. 15 दीस तूं वाट पळयतलो. म्हाका आतां तुका ताका काडपाचें, हांव काय हायकमांडाचे वतीन तुजे कडेन उलयना, पूण म्हाका सांग, तुका काडपाक जी कांय वेगवेगळी रिजन्स आशिल्ली ती आशिल्ली. हां, ते तुकाय कांय भाजपयनी कांय पत्रकारांनी प्रश्न केल्ले आहा की तुजेर आरोप जाताले तूं मुख्यमंत्र्याक लागीं म्हणून, कळ्ळें? तो एक प्रश्न जालो. सो तुवें ताका जाप दिल्ली आहा, ती जाप ताजेर आतां एवरी नाव एंड देन प्रत्येक इंटरव्यूआन हो प्रश्न येता. आनी जेन्ना सामान्य जेन्ना हांव पळय गोंयान भोंवता पळय, वो एकूय मनीस म्हाका हो प्रश्न विचारना. गुड पॉयंट. इनफॅक्ट लोक म्हणटा की तुवें खरेंच बीजेपीक बॅकफुटार घातली. बरोबर. टायम बरोबर, त्या प्रश्नाचो आतां उत्तर समज दिला. जर तर हांव क्लोज आशिल्लो, घाली म्हळ्यार कितें केली? न्ही, समज जर तर बीजेपी हांव फुटार घाली म्हळ्यार कितें केली? समज जर तर हांव मुख्यमंत्र्या कडेन जर तर क्लोज आशिल्लो जाल्यार साऊथ गोवाचे सीट कॉम्प्रोमायज करपाचें न्ही. कित्याक जिखून हाडपाक लागून झगडले तर? साऊथ आय हॅव टू गोवा फायट फॉर टू गेट द तिकीट ऑल्सो. तुमकांय खबर आहा, आमी कितले वेळा फोनार उलयल्या. टू गेट द तिकीट फॉर अ पर्टिक्युलर कॅन्डिडेट ऑल्सो वी हॅड टू फायट. वाय डीड वी डू दॅट? झेडपी इलेक्शनाक 4 वयल्यान 10 हाडले. समज जर तर हांव क्लोज आशिल्लो, काँग्रेसी कडेनच झगडी करची पडली. न्ही, त्या कोणाक लागून केली? तू त्या हांवें म्हजे तुमचो कार्यकर्ते- हायकमांडाचो मनीस आयकय, म्हाका एक सांग, तुमच्या पार्टीन भितर अशें घुसपा बरोबर कित्याक? दक्षिण गोंयान कॅप्टन विरियातो जिखून आयलो, त्या सिटा खातीर गिरीश चोडणकर प्रयत्न करतालो, खरी खबर? न्ही, हांवें सांगला प्रयत्न न्ही, ही वॉज द candidate जाल्लो. येस, पूण So गिरीश चोडणकराचे पर्सनल कांय ना. ताका तुमी पेनान दवरलो ना, कित्याक आनी पळय कॅप्टन- त्या वेळाचेर तुमी म्हाका सांगा, गोंयच्या साऊथ गोवाच्या जनतेचो फिलिंग्स वॉज दॅट नो, वी वॉन्ट कॅप्टन विरियाटो एज अवर कॅन्डिडेट. सारकें. सो आमकां जिखपा जाय आशिल्लें. हांव मुख्यमंत्र्याक जर क्लोज आशिल्लो जाल्यार आय वूड हॅव सकमेंट डन सेटिंग देयर. हायकमांड झेडपी टायमाचेर हायकमांड तुमचें इतलें अप्रबुद्ध कशें की एक गिरीश ते जाणात साऊथ गोवा उबो रावतलो, ताका जर तिकेट दिल्ली ती पडपाची, कॅप्टन विरियातो आयलो, कॅप्टन विरियातोक सुद्दां ते विचारनात गिरीश चोडणकर हांगा हाडटा ते. न्ही, अशें पार्टीन तूं कित्याक रावला? ना तुका इतली संदी आहा मरे. न्ही, पार्टीन रावला म्हणल्यार पळय कितें आसा, वी कम फ्रॉम काँग्रेस आयडियोलॉजी. आमकां तें काँग्रेस आयडियोलॉजी सोडून आनी दुसरें आमकां तें पटना, बिकॉज आय एम बॉर्न इन दॅट फॅमिली. आतां दुसरो प्रश्न असो आसा की आज लोकांचे एस्पिरेशन्स, लोकांचो विश्वास वो आज इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरें कितें आज मिन्स कितें आसा, आज लोकांचो सेंटिमेंट. तूं लोकांचो विश्वास म्हणटा, बरें, ओके. म्हाका आतां 2027 असेंब्ली इलेक्शन घेवया. तूं काँग्रेसचो अध्यक्ष म्हणून तुजे कडेन स्ट्रॅटेजी कितें आशिल्ली की तूं बीजेपीक हरोवपाचो? सी, आतां काहींश्यो तांच्यो मिटिंग्यो जाल्यो आनी तातूंत तुमी पळयलां की काँग्रेस पार्टी हेज डिक्लेअर्ड दॅट वी आर इलेक्शन रेडी. इनिशियली तांणी सांगलें की आमी 40 मतदारसंघान वी आर इलेक्शन रेडी. आतां म्हाका सांगा, 15 दिसांनी वेन यू टेक चार्ज एंड वेन यू सिट ऑन दॅट चेअर एंड वेन यू सी द कायंड ऑफ वर्क विच वॉज डन, दॅट गिव्स यू कॉन्फिडन्स टू से वी आर रेडी फॉर 40. काँग्रेस वॉज रेडी टू फायट इलेक्शन इन 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. जेन्ना हांव अध्यक्ष जालो पळय तेन्ना 7 ब्लॉकांनी अध्यक्षूच नाशिल्ले, दे वर एम्प्टी. बट वेन आय वॉज रिमूव्ड, 40 places there were block president and committees. तुवें 40 जाग्यार तुमचे कॅन्डिडेट ठरयल्ले. नाव बीजेपीक हरोवपाक थोड्यो राजकीय स्ट्रॅटेजी वी हॅव टू डू. ताचेर पावलां उचलपाक जाय आशिल्ली, ती हांवें आफ्टर द झेडपी इलेक्शन ती हांवें घेतिल्ली. हांव आज जाहीरपणे सांगता, गोवा फॉरवर्ड ही हॅड गिवन एन ऑफर टू मर्ज. नाव इट वॉज अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी की बाबा ताका मर्ज करप किंवा ताच्या बरोबर बसून उलोवन ताका वी हॅव टू अंडरस्टँड. डायरेक्ट म्हणलां ते तुकाय लागता,
विजय सरदेसायान जी पळय मुलाखत दिल्या तातूंत ताणें म्हणलां फाटलीं 2 वर्सां आपण इतले प्रस्ताव तांकां दिले ताणें आपल्या कडेन जाप केली ना म्हणून हायकमांड रिस्पॉन्ड करनाशिल्ले लोकल लिडर सारके व्यवस्थीत जे कितें इन्फॉर्मेशन जाय तें दिल्लीक पावयनाशिल्ले ताका लागून विजय सरदेसाय एक टार्गेट जाल्लो विजय सरदेसाय नाका म्हणून आणि इनिशियली विजय सरदेसायान म्हजे तशें संपर्क नाशिल्लो ऑफकोर्स ही वॉज अ अलायन्स पार्टनर पूण झेडपी इलेक्शनाच्या वेळार जेन्ना पळय आमी डिस्कशन स्टार्ट जालें पळय दॅट टायम ही पुट द प्रपोजल अँड सिन्सियरली सिन्स दॅट टायम आय मूव्ड इट फॉरवर्ड. ओके विजय सरदेसाय एक सीट 2 सीट 3 कितें आसा हांव पळय तुमकां पावराचेर येतलो जाल्यार तुमकां पावराचेर येतलो जाल्यार एक वायडर एक्सेप्टेबिलिटी जाय Exactly. तुमकां एक वायडर स्ट्रॅटेजी जाय Exactly. तुमकां एक राजकीय एक व्हडलें आंदोलन जाय. कशें आसा आज लोक म्हणटा की बीजेपी नाका तशें म्हटलें म्हणून जायना. एक्झॅक्टली You have to work towards Exactly. it. You have to work and galvanize that sentiment सारकें. towards you to win. सारकें. आता प्रॉब्लेम असो की लोक उलयता म्हणून थोड्यांक स्वप्न पडटा आपूण मुख्यमंत्री जावचो म्हणून. सारकें अरे पूण मुख्यमंत्री जावपाक सारकें. एफर्ट घेवपाक जाय न्ही. सारकें कोण तो असो कोणा ना हांव म्हणटा तुका की कोण एक नांव सांग मरे. एक काँग्रेसीचो कोणाक गिरीश चोडणकर जावचो पडटा. तो गिरीश चोडणकर कोणाक इलेक्शन उबो रावतलो. नाही, हांव कोणाक म्हणटा पळय ते खबर आनी गोंयचे जनतेक नाही खबर. पूण गिरीश प्रॉब्लेम चोडणकर असो तुका दिसता की गिरीश चोडणकर गोवा तुमचे मुख्यमंत्री एक सांग तूं पळय जेन्ना आशिल्लो एक फेस जाय पडटा तुमचे कडेन आशिल्लो मुख्यमंत्री पदाचो फेस. न्ही म्हाका दिसता फेस हांवें हाज्या पयलीं सांगिल्लें की फेस तयार जाता आशिल्लो आनी खंय तयार जालो? स म्हयने उरला मरे. नो तसे चेहरे खूब आसा काँग्रेस पक्षा भितर. तूं आशिल्लो फेस यू आर वन ऑफ द आय वॉज नॉट फ्रंट रनर. आय हॅड टोल्ड माय अदर इलेक्टेड मेंबर्स ऑल्सो की बाबा पयलीं फोकस इज जिखपाक जाय. मुख्यमंत्री म्हणटे मागीर आज गोंयच्या जनतेक एक दुसरे ऑप्शन जाय. हाडला आज Clear सांग म्हाका. प्रॉब्लेम असो म्हाका कितें clear सांग? स्पश्ट सांग केक म्हाका उठला. म्हाका पूण स्पश्ट सांग. सगळ्यांक ती चेरी खावपाची म्हाका चायल्या. स्पश्ट सांग जो पळय इलेक्शनाक सामके 6-7 म्हयने आसतना पॅराशुटांतल्यान जो पळय गिरीशाक गोंयांत देंवयला तुका पेल्यान काडून हाजोर तो काँग्रेसीचो सीएम फेस. अरे 2022 इलेक्शन कोणाच्या अंडर लढले आमी? गिरीश चोडणकराच्या अंडर लढले न्ही. बरोबर. सो कितें जालो रिझल्ट हे सगळ्यांनी पळयलें. सो तूं म्हणटा तो So- फेल्युअर so- तूं म्हणटा तो हांव फेल्युअर म्हणना तरी आसतना हांव म्हणना ताणें ताका रिजायन पॅराशुटांत जाता देंवयला. आसतना तो कितें उलयलें तें हें सगळ्यां मुखार आसा. हांव म्हणना हें ताची सी वॉट आय एम सेईंग इज की इफ वी हॅव टू आतां एक मोमेंटम बिल्ड जालो त्या मोमेंटमाक पुश करपाक तुमकां आनी कितें तरी बरें 95 ऑक्टेन 100 ऑक्टेन पेट्रोल हाडपाक जाय न्ही. एकदा तुम्ही पेट्रोल घातल्यानी 5 वर्सां पयलीं गिरीश फेल जालो हाजोर 2027 तो फेल जातलो असो न्ही. पळय तांकां एक भंडारी समाजाचो फेस जाय आशिल्लो. तांकां इतले कडेन तांणी गिरीशाक आपलो दूत म्हूण धाडलो थंय तांणी कांय प्रमाणात बरें काम केलें. सो अशे तरेचे देशभर अनुभव घेवन एक बरो सकसकीत फेस भंडारी समाजाचो फेस गिरीशाच्या रुपान तांणी परत गोंयान भितर देंवयला. सो काँग्रेसीक नवो हुरूप येवपाक जाय कारण बीजेपी कडेन सीएम फेस काय भंडारी समाज ना. भंडारी समाज जर हिंदू मतदारां भितर सगळ्यांत चड वोटर सगळ्यांत चड शक्ती आशिल्लो जर मतदार जाल्यार एक बरो कॅन्डिडेट म्हूण तूं कितें एक्सेप्ट करना ताका. तुम्ही इंटरव्यूच्या स्टार्टिंगाकूच कितें सांगलें की जो चेंज जाला त्या चेंजाक जागून लॉट ऑफ रिझेंटमेंट इज देअर इन मिडिया इन पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजीज इन कॉमन. पूण आतां हळूहळू तो रिसेंटमेंट आतां लोकांक कळना चल गिरीशाक घेवन मुखार वचपाक रिसेंटमेंट हळू देंवपाक लागला कारण तूं लिडरशीप करना त्या रिसेंटमेंटाची. एक लक्षांत धर जेन्ना एक असंतोष निर्माण जाता त्या असंतोषाक एक वाट करप ताका एक आकार दिवप हें एक लिडरशिपीचें काम. ही लिडरशीप हे आकार दिवपाचें काम आशिल्लें अमित भाई कडेन. अमित भाई उग्गी रावला आपण 15 दीस रावतलो हायकमांडाक प्रश्न विचारतलो कोणाक पडला. राजकारणान उगी रावपाक शकना बिकॉज एवरी मिनिट मॅटर्स. एक्झॅक्टली. आणि पॉलिटिक्सान अनलेस यू आर ऑन ग्राउंड यू कॅनॉट गेट द पल्स. करेक्ट. लास्ट 4 years आय एम देअर ऑन ग्राउंड. तुमच्या एका मुलाखतीन झेडपी टायमार हांवें सांगिल्लें की आम आदमी म्हाका खंय दिसना म्हणून. आणि वाय आय कूड टेल यू बिकॉज आय वॉज ऑन द ग्राउंड. टुडे आय एम टेलिंग यू आय एम स्टील ऑन द ग्राउंड. There is lot of resentment. Now that momentum which is broken, लोकांक तो कॉन्फिडन्स कसो दिवप हाजेर म्हाका दिसता वी हॅव टू सीट डिस्कस डेलिब्रेट. आणि ताका तुमी म्हणटा तशें राजकारणाक आकार येता वेळ वता तसो. गिरीशान तुका आपल्या टेबलाचेर आपोवन बसोवपाक जाय तुजे कडेन डिस्कस करपाक जाय. तुका
पुनर्वसन करपाक तुझे हायकमांडान इतलेंच तुजें म्हणणें आहा? नाही See, आज भरपूर असे प्रश्न म्हजेच एकट्याचे न्ही, खूब आमच्या कार्यकर्त्यांचे वर्करांचे खुबशे असे प्रश्न आसा विच प्रॉब्ली ऑन कॅमेरा आय कांट से, बट वाय वॉज इट अ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी ऑर वॉज इट अ ऑर्गनायझेशनल स्ट्रॅटेजी की टायमिंग ऑफ दीस वॉट इज हॅपन? पळय, तुका क्लियर ते- पॉलिटिक्सान तुवें आतां 5 वर्सां आसा, तुका क्लियर एक मेसेज हायकमांडान धाडल्या, तुका रावपा आसल्यार राव नाल्यार वच पार्टींतल्यान. आमी गिरीशाक हांगा हाडला, आमी गिरीशाक स्थानापन्न केला. गिरीश इज गोइंग टू बी द फेस ऑफ इलेक्शन्स ऑफ काँग्रेस पार्टी. 2007 ते 2012 काँग्रेसीचे सरकार आशिल्लें. तुम्ही आणि एक प्रश्न म्हाका विचारलो की आज बहुजन समाज जो सदांच बीजेपी बरोबर आसा, भंडारी समाज बीजेपी आसा म्हणटा तूं? ना 2007 ते 12 काँग्रेसीचे सरकार आशिल्लें. 2011 एक लिडर आयलो आनी ताणें बहुजन समाजाक एक दिशा दाखयली, एक कॉन्फिडन्स दिलें आनी तो बहुजन समाज सगळो त्या लिडरा फाटल्यान रावलो. मनोहर पर्रीकार तूं नांव घेता, मनोहर पर्रीकारा फाटल्यान रावलो. सो तुम्ही पळय जे सांगता की आज एक बहुजन समाजाक एक लिडर जाय, तशें ना. So इट तूं इज म्हणटा- अबाउट द पर्सन हू सो हाजो अर्थ असो की भंडारी समाजाचो अध्यक्ष केलो म्हणून भंडारी समाजाची हे आमी हिस्ट्रीन पळयलां न्ही. काँग्रेसीक पडटलेशें ना. हे आमी हिस्ट्रीन पळयलां न्ही. येस. आणि ते 2019 आज बहुजन समाज भंडारी समाजाचे मॅक्झिमम जर वोटर असाल ते उत्तर गोंया आसा आणि ते BJP बरोबर. कम्पेर्ड टू दक्षिण गोंय. ते बीजेपी बरोबर 2019 ते इलेक्शन लढला न्ही थंय गिरीश. सारखे. सो यू सी यू हॅव टू गो बॅक टू हिस्ट्री अँड सेंटिमेंट ऑफ द पीपल नो. आज मेन कितें आशिल्लें की डिफेक्शन, मनीस निवडून येता, तो बीजेपीन चल्लो, तो मागीर बॅगेजीक लागून वता काय बॅगांक लागून वता, पूण सामान्य मनशाचो ट्रस्ट जो वोटर ताका वोट करता, दीस इज द लार्जर पिक्चर इन गोवा टुडे. सो परत समज आमी तेच जर हिस्ट्री रिपीट करत, सो हाजो अर्थ असो भंडारी मतां काँग्रेसी बरोबर नात, कॅथलीक मतां ना अशी म्हणना, पूण आमी- कॅथलीक तिकेट डील जाल्यार आसात. न्ही आतां तुमकां गेल्ली 4 वर्सां स्ट्रॅटेजी कितें? गेल्ली 4 वर्सां समहाव बहुजन समाज भंडारी समाज काँग्रेसीचेर एक कॉन्फिडन्स डेव्हलप जावपाक लागिल्लो. उदाहरण एक दिता, आमचे टीव्हीचे झेडपीचे सीट ते जिखून हाडले, एक भंडारी समाजाच्या लिडरान ते जिखले. आमचे अंजुनेचे ते आमी मातशे 200-250 मतांनी गेले. पूण नॉर्थ गोवाक जो वॅक्यूम आशिल्लो पळय काँग्रेसीचो, तो आमी स्लोली पॉलिटिक्स राजकारण म्हणटे रातयन जायना. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड कॉन्फिडन्स इन लिडर्स. इट टेक्स टाइम टू बिल्ड कॉन्फिडन्स इन द पार्टी. So, आमी ते- एक गजाल तुका हांव सांगता पाटकर बाब, महत्वाची गजाल, काँग्रेसीची जी पळय इबरत आसा, काँग्रेसीची पळय जी कितें विश्वासार्हता आसा, ती फाटल्या एक 10 वर्सां ना जाल्या. तुमचे जिखून येतात आमदार बीजेपी ते Exactly. वारून व्हरता. ह्याय इलेक्शनान तशें जालें जाल्यार काँग्रेसीची ती सामकी थडगे जावपाची गोंयांत. ऑलरेडी थडग्याचो फोण मारून दवरिल्लो आहा बीजेपीन. अशा परिस्थितीन काँग्रेसीक एक वेगळी स्ट्रॅटेजी, एक वेगळे पॉलिटिक्स करपाची गरज आशिल्ली. सो ह्या स्ट्रॅटेजीचो एक व्हडलो जो कितें गोल आसा, तो गोल बीजेपीक उडोवप. सो बीजेपीक उडोवपाची स्ट्रॅटेजी, तुमचे कडेन स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट्स, स्ट्रॉंग लिडरशीप, हें सगळें कशें करतलो, हें सगळें करपाक जाय तांकां गिरीश दिसूंक नाही, नाका. नाही. दुसरें कितें आसा की तुम्ही म्हणटा ते की ट्रस्ट, विश्वास आणि पक्ष सोडून वचचो ना, दीस वॉज द मेन क्रायटेरिया. आता ताजेर स्ट्रॅटेजी कितें काय म्हणून म्हाका विचारली. स्ट्रॅटेजी अशी की आमी ह्या फावट एका मतदारसंघान 3-3, 4-4 लोकांक थंय तयार करूं ना. कळ्ळें रे, तुमच्या आतांचें उदाहरण दिता. ना आता एक उदाहरण दिता. काल एक गिरीशान केल्लो स्टेटमेंट कितें म्हणटा, बीजेपीन सेक्युलर मतां फोडपा खातीर खंय 100 कोटी रुपयाचो पोटलो तयार दवरला. आतां एक 100 कोटी रुपया एक नवी पार्टी येतली, ती काँग्रेसीचें नांव घेतली आनी 100 कोटी रुपया बीजेपी दितली, अशी परिस्थिती आसा. न्ही सी पयले म्हणल्यार म्हाका एक कळना की समज येदा कदाचित जर तो सांगता ते जर खरें की बीजेपीन स्ट्रॅटेजी केल्या आणि फंड दवरल्या, जाल्यार ह्यो गोष्टी भितरल्यो बीजेपीच्यो पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी भायर कश्यो येता त्यो म्हाका कळना. गिरीशाक कोणें फोन करून ना हांव नको.
दुसरें काल जेन्ना हें जालें पळय तेन्ना हांवें वचून मातशें चॅट जीपीटी गुगलाचेर सर्च केलें की बाबा देशांत कितल्यो पॉलिटिकल पार्टी आसा. देशांत जवळ जवळ 3,000+ registered unregistered political party आसा. बरोबर. So when Congress is the national party, you cannot fear of somebody else will come. Are in democracy everybody has right. There are so many political parties. म्हजो प्रश्न दुसरे सेक्युलर वोट्स पळय म्हणटा की फोडपाक सोदतले म्हणून. आता सेक्युलर वोट्स जर आमी 2022च्या निवडणुकीक गेले जाल्यार प्रोबेबली बिकॉज ऑफ रॉंग स्ट्रॅटेजीज वी कुडंट विन दॅट. सारकें. आणि गोंय जर तर तूं सरकार करतलो जाल्यार सालसेत अलोन तेजेर तूं आयदन दवरून गोंय जिखपाक शकना. अमित भाई, तुजी स्ट्रॅटेजी गोंयभर आसपाक अमित जाय. भाई, म्हाका सो आय थिंक दॅट स्टेटमेंट was wrong. ऑब्वियसली दॅट वील पुट द मोराल डाऊन इन उत्तर गोंयच्या मतदारसंघात. म्हणजे तुम्ही साश्टीचेरूच दोळो धरून आसा तर. Exactly. आणि वाय शूड सी वी when we were there लोकसभेच्या टायमार there were other parties also who fought. Exactly. But we were sure that our workers, our committees, people will vote for us because we had the confidence. सेक्युलर मतां, सेक्युलर उमेदवार आणि सेक्युलर पार्टी, एक नवी सेक्युलर पार्टी तयार करपाक बीजेपीक 100 कोटी दवरपाची गरज आहा. म्हाका हांव तो दिसना. कितें म्हणटा, तुमच्या दर कॉन्स्टिट्युएन्सीन 3 लोक उबे रावतात. तुमचे कडेन कितें स्ट्रॅटेजी? आणि काल तर राजारावान म्हज्या प्रोग्रामाक Exactly. डायरेक्ट आरोप केला की ऑलरेडी तुमच्या लिडरशिपीन काँग्रेसच्या ऑलरेडी लोकांक तिकेट वाटपाक सुरवात केली. नाही, so तुम्ही- अशा परिस्थितीन 3 जर नुव्या सारख्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोक जाणात कोणाक तुमची तिकेट मेळटली म्हणून, हे दिस इज नॉट फेअर न्ही. आता- तर तुमच्या पार्टीन नाशिल्ल्या मनशाक जर तुम्ही ऑलरेडी एश्युरन्स दिवपाक लागले ते इलेक्शन जिखून येवन तुमचे बरोबर रावतले कित्याक? नाही, सो जेन्ना हांव आशिल्लो पळय हांव एक तुमकां 2 उदाहरणां दितां. हय. स्ट्रॅटेजी अशी आशिल्ली की बाबा जो लिडर पार्टी बरोबर 10 वर्सां 15 वर्सां रावला Exactly. ताकाच मुखार व्हरप. एक उदाहरण दिता म्हणजे सालिगांवचे सारकें. ते सीट मागीर पक्ष जिखू किंवा आमी मातशें कितें थंय. सारकें. बट वी हॅव टू प्रमोट अवर केडर. सारकें. तुलियो दिसोजा म्हण ताका हांवें 5 वर्सां 4 वर्सां पयलीं सांगलें तुजेर अन्याय जाला 2दा, तूं कामाक आतां लाग. दुसरें उदाहरण घेवया आमी नावेलीचे. आता नावेली थंय पयलीं आमचे प्रतिमा कुतिनो वॉज अ काँग्रेसमॅन फॉर सम रिजन बिकॉज ऑफ इंडिव्हिज्युअल डिफरन्सीस शी वेंट टू आप शी रियलाइज शी केम. या. आता गेल्ली 6 महिने जाले शी शोड हर इंटेन्शन टू जॉईन. तुजेर आणि- तुजेर तक्रार करून गेला म्हणते म्हजेर तक्रार आता हे काँग्रेस लीप जाले म्हणून आपण काँग्रेस ना ना ताणें म्हाका फोन केल्लो की आपूण जॉईन जाता अमित बाब. हांवें म्हणलें व्हेरी गुड. ना आय एम ओपनिंग अप टुडे. सो हांवें म्हणलें अगो तुवें म्हणली घाण गेली ती म्हणलें तुवें तो स्टेटमेंट केला लोकांक म्हणटा तातून रॉंग मेसेज गेल्या. हे आपूण म्हणपाक ते लुईजीन आणि दिगंबराक म्हटिल्लें तेणी म्हणपा त्या टायमार. हांवें म्हणलें हें तुवें सांगपा जाय. आय टेल यू वाय. येस. बिकॉज दिल्ली मेरेन सुद्दां हो विशय गेलो. हय. आमचे इन्चार्ज को इन्चार्ज वर इन दिल्ली. या. आमचे सेक्रेटरी ऑर्गनायझेशना कडेन डिस्कशन जालें हय. की बाबा हांवें सांगलें तें घेवपाक सोदता. देर वॉज रिझेंटमेंट. वाय? वेन समबडी अ लिडर लायक प्रतिमा वॉन्टेड टू जॉईन देन कित्याक ताका होल्ड करून दवरलें? करेक्ट. आता कितें घेता? अल्टिमेटली ताका लास्ट म्हयन्यान हांवें ताका सांगिल्लें तूं एक एप्लिकेशन दी. आय विल टेक यू एज अ पीसीसी प्रेसिडेंट. आय फील दॅट यू आर. एक सांग म्हाका, सेक्युलर मतां सेक्युलर पार्टी तयार जाता हे गिरीशान म्हणणें. थंय कोण कोण आता प्रतिमा ते वालंका तयार जाला. सेक्युलर मतां जर तथाकथीत सेक्युलर मतां काँग्रेसीक पडटा ती जर तथाकथीत सेक्युलर मतां आसत तेची स्पीड जाली. सो ती स्ट्रॅटेजी मनीस दवरा. काल राधाराव म्हणटा ऑलरेडी काँग्रेस हाऊसांतल्यान खंय फोन वचपाक लागले तुका तिकेट दितले. सो ऑलरेडी जे लोक काँग्रेसीन नात ते बाशिंग मारून रेडी. नुव्या तुम्ही तिकेट कोणा दितले सांग म्हाका? नुव्या तुमची सामकी मोस्ट खात्रीशीर सीट. थंय खरो म्हणल्यार कोण तो खडेगात काँग्रेसमॅन जो एक वर्कर जो पार्टी बरोबर निश्ठावंत आसा तसल्या मनशाक दिवचे पडना थंय. मग आता लिंडन मोंतेरो फुल्ला आणि काल ज्या पद्दतीन चर्चा झाली आमची लिंडन मोंतेरो ऑलरेडी एश्युअर केला तो पार्टीन ना. आय डोंट नो कोणे कोणाक एश्युरन्स केला. पूण म्हजो आता कमिंग बॅक टू द होल समअप करया आमी आमचे इंटरव्यू की आयडिया वॉज दॅट की खरे जे काँग्रेसीचे वर्कर्स ज्यांनी इमॅजिन करा 15 वर्सां बींग आउट ऑफ पॉवर इज नॉट इझी. तुमकां पार्टी जिखून हाडपाची स्ट्रॅटेजी जेन्ना हांव म्हणटा पळय ऑलरेडी ताळीगांव बाबुशा ताजी बायल आसा
ताजो चलोय आतां इलेक्शनाक येता. आमचे कलंगूट मायकल लोबोची सबंद साम्राज्य थंय आसा. 70 भितर विश्वीत राणे असे कितलेशेच जे पळय कितें राजे आसात, हे राजे सिटां बळकावन बसल्यात. तुमकां शिरकाव करपाक संदी खंय आसा? नॉर्थ गोंयची तुमची स्ट्रॅटेजी कितें? तालिगांवचे सीट लास्ट टाइम इफ पॉलिटिकल स्ट्रॅटेजी जर सारखी जाल्ली पणजे आणि तालिगांवची, जाल्यार तालिगांव लास्ट टाइम सीट जिखपाचे मार्जिनल मतांनी गेले. इलेक्शनाक कलंगूट बाबूशान पणजे स्वीप केलें. नाही कॉर्पोरेशन इलेक्शन आय विल नॉट गो डिटेल बिकॉज दॅट वॉज फॉर लोकल इश्यूज. फाटल्या 5 वर्षांत पणजेचे निसंतान जालां. स्मार्ट सिटीच्या नांवान लोक शंक करतात, तरी बाबूशाक जर मत दितात. फेलियर कोणाचें? लोक असं आहे. तुम्ही ऑल्टरनेटिव्ह उबे करपाकूच शकनात. तुम्ही बाबूशाच्या अगेन्स्ट हड्डे मुखार काढून राजकीय शक्ती उबी ना हे लोक पळयतात न्ही. ना सी आता कलंगूटचे तुम्ही म्हणले न्ही, कलंगूट तुम्ही जर आता लोकल बॉडीचेच रिझल्ट काढून पळयात, मार्जिनली जिंकला तो. लास्ट टाइम मायकल लोबो couldn't have won on BJP. That's why he came to Congress. समिंग अप खरेंच कोरिया न्ही, बॉटम लाईन अमित पाटकार कितें करतलो, आपली शक्ती कशी दाखयतलो, आपली लॉयल्टी, आपली इतले वर्ष काम केल्ल्याची आपल्याला जे पळय कितें भितरल्यान तुजे भितर पळय तडफ आहा ती तूं दाखयतलो कसो? पळय हांव राजकारणान लोकांक वतलो ना, हांव घरा वचपी मनीस न्ही आणि हांवें म्हजे प्रोफेशनल लायफ सोडून राजकारणान आयला. फाटल्या 5 वर्षांत गोंयभर भोंविल्ल्यान जालां कितें? कुडचडे तुजी जी पळय मेन कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ती हाल्ल्या. थंय तुजे आतां दोग जाण दिसतात नांवां, तातूंत भितर परत एकदां काब्राल मुखार दिसता, तुजें नांव थंय ना. सो तूं गेल्ली आय अडमीट दॅट गेल्ली 4 वर्सां गोंयभर काँग्रेस मजबूत करपाक हांवें म्हजें कॉन्स्टिट्युएन्सी निग्लेक्ट जाली. एनीवेज आय हॅव नाव स्टार्टेड अगेन, आय एम मिटींग पीपल. दुसरें अशें की जे लोक लोकसभेक बीजेपी बरोबर भोंवताले, पल्लवी डेंपोक जिखून हाडपाक जे सामके फोर फ्रंटान आशिल्ले ते आज काँग्रेसीन दिसतात, काँग्रेस हावजान दिसतात. नॉट ओन्ली इन वन, सो मेनी कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सो आय फेल टू अंडरस्टँड की जेन्ना अशें जाता तेन्ना लोकांचो विश्वास वता की काँग्रेस कितें करपाक सोदता. आमची स्ट्रॅटेजी आसली वन पर्सन इन वन कॉन्स्टिट्युएन्सी. पयलो कितें आरोप केला, 100 कोटी घेवन काँग्रेसीक पर्याय निर्माण करपाचो, सेक्युलर मतां फोडपाचो प्रयत्न जाल्ला, तातूंत तूं तर ना. गोंयकार म्हणटा ते पयशांनी म्हाका दिसना यू कॅन बाय एनीबडी. करेक्ट. गोंयचे राजकारण म्हणटा ते इट्स वन कॉन्स्टिट्युएन्सी 30,000 पीपल, एवरीबडी नोज एवरीबडी इन गोवा. सारकें. आनी असले म्हाका दिसता हे पिल्लू सोडून राजकारण जायना. सारकें. काँग्रेस इज अ नॅशनल पार्टी. काँग्रेस पार्टी भितर दम आसा बीजेपीक हरोवपाचो. फाल्यां आनी 10 पार्ट्यो येतल्यो. दॅट शूड नॉट बॉदर बिकॉज काँग्रेस पार्टी was strong enough, but I don't know why such statements were made or why such statements are made. आणि हे कोण बॅकएंडान स्ट्रॅटेजी करून हे भायर घालता तेय म्हाका कळना. ओके. इतल्यान हांव ही तुजी मुलाखत सोंपयता. एक गजाल खरी की हांवें तुका आरते परते प्रश्न केल्यात, पूण अमित पाटकराच्या इंटेन्शना बद्दल आमकां दुबाव ना. तुवें खरेंच 5 वर्सां काम केलां आनी तुका जेन्ना इलेक्शनाची हाडन पयशे घालून हांवें गेल्ली 4 वर्सां पार्टी चलयली आणि कोणेच एकूय रुपयाचे कॉन्ट्रिब्युशन दिवना, नाल्यार कोणें सांगचें. वेल्यान तुका काडयो घाली आसतली ह्या 4.5 वर्सांत. न्ही आनी जो आरोप जालो, समज जर हांव दुसऱ्या बरोबर बीजेपी बरोबर आशिल्लो जाल्यार हांव पार्टेक पयशे घालून वाय पार्टी स्ट्रेंथन करता आशिल्लो. This is the basic question which lies in front of the people of Goa, and people of Goa have to. Question lies in the आमच्या काँग्रेस हायकमांड ऑल्सो. एक्झॅक्टली. आणि लोक नॅरेटिव्ह चलयत उरले, एकट्याने 1 रुपयाचे कॉन्ट्रिब्युशन दिवन जाल्यार सांगचे हांवें आज ओपन तुमचे मुखार सांगला. सो आय एम प्राऊड आणि आय हॅव नो रिग्रेट्स फॉर वॉट आय डीड. आय वॉज यंग. प्रॉब्ली जे आतां पळय हे दिश्टी पडटा हांणी हँड हेल्ड करून म्हाका दिसता पक्ष मुखार व्हरपाक जाय आशिल्लो. जे सिनियर हे पळय आतां आसा तांणी कित्याक मार्गदर्शन आमकां केलें ना. आमकां एका सायडीन सोडले आणि पांय ओडपाचो जो प्रयत्न केलो ते जर बंद जाल्ले तर काँग्रेस वूड हॅव बीन 3 टायम्स स्ट्रॉंगर टुडे. 5 वर्सांत काँग्रेस म्हळ्यार कितली कळे आसतली, पूण तरी तूं काँग्रेसीन रावतलो. काँग्रेस म्हणटा ती एक डेमोक्रेटीक पार्टी वेर एक कार्यकर्त्यांचो आवाज आयकचो पडटा. 2027 तूं काँग्रेसान आसतलो, तूं ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो.
2027 निवडणूक हांव लढयतलो. गुड. आता म्हज्या काळजान हांवें सांगलां की काँग्रेस आसा. येस. आता गोंयच्या काँग्रेसीच्या काळजान अमित आसा काय तें हांव नकळो, बट आय वील फायट दीस इलेक्शन. अँड बिकॉज टुडे द नीड ऑफ द आवर इज देर हॅज टू बी गुड एज्युकेटेड पीपल हू वील डू समथींग गुड फॉर द सोसायटी. खरी नाही. And I feel- इतल्यान आमी तुवें बरो स्टेटमेंट केला. काँग्रेसीच्या काळजान अमित पाटकार आसा काय ना ते आपल्याक खबर ना, पूण आपूण आसा. आपण काँग्रेसी काळजान आसा. काळजान आसा. धन्यवाद. तू हे मुद्दाम आज वेळ काढलो Thank you. आणि एक बरी मुलाखत दिली खडेगाठ. आणि तुवें तुजी इंटेन्शन सांगली. तू चड सांगूंक शकना हांव जाणा. सगळ्याच राजकारणान भितर पत्ते जर आजच उक्ते केले जाल्यार जावचें ना ते, पूण तुवें चडांत चड ओपन जावपाचो प्रयत्न केला. ताजे खातीर गोमंतक टीव्हीचे वतीन हांव तुका धन्यवाद दिता. धन्यवाद. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.